गोवा डेअरीत कारभारात जाल्ले अर्थीक तशेंच हेर घोटाळे 2 म्हयन्यां भितर सुटावे करतलो तशेंच गोवा डेअरीचो कारभार वेवस्थीत जाग्यार हाडटलो अशें गोवा डेअरीचो अध्यक्ष राजेश फळदेसाय हांणी सांगलें। गोवा डेअरीक 6 कोटी परस चड लुकसाण जाल्ल्याच्या फाटभुंयेर दूद उत्पादक संस्थांचे अध्यक्ष आनी गोवा डेअरीचे संचालक मंडळ हांचे जाल्ल्या बसकेन गोवा डेअरीच्या कारभारा विशीं चर्चा जाली। जायते विशय आसले सगळी नॉर्म्स घालून ते पास केले आसात आणि जे लॉस आसा ते एडमिटेडा काळा आहा तेजेर चौकशी करची म्हणला प्रत्येक विशयाचेर ऑडिटरान शेरी मारले आसात। त्या प्रत्येक शेऱ्याचेर तेमी इन्क्वायरी चालू करून ती अवश्य आमी 2 म्हयन्या भितर करतले हे हांवें तांकां आस्वासन दिलें आसा। आणि जायते विशय आसले कॉटन एक्सचेंजांचे सुद्दां डुप्लिकेट बिलाचेर पेमेंट जालो आहा तेजेर इश्यू येयल्लो मागीर कॉन्ट्रॅक्ट टेंडर प्रोसिजर सारकें ना आसलो हे सगळे विशय हांव फुडें घेवन बोर्डा मुखार घेवन 1-2 म्हयन्या भितर मागीर डायरेक्टर आपल्याक बसोन हे 2 म्हयन्या भितर हांव तेंगे पॉयंट फुडें सॉल्व करतलो आनी फुडली जनरल बॉडी तांकां आश्वासन दिल्या प्रमाणे सगळे निर्णय तांचे मुखार दवरतलो। आतां सध्या टोटल लॉस टील डेट 2021 to 2022 6 कोटी लॉस जाल्ले आसा।